मिसाचे सुरवातीक आमी गायन करुया. 826 सगळीं आमी एकठांय जाया. पान 13 826 पेज 13. तुझ्या राजान मरून पावो तारुणातून घडप दोनिया जिवितातून जोरू दोनिया आमकां भुरग्यांक तूं वाटाको तुझ्या राजान मरून पावो. सोमेस पोरजानो ताळयो पेटात, संतोषान आराधन देवाची वाखाणणी करात. तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस आवडेता. तुकाय देव कृपा दिवं फादर. आनी मागीर मोगाचो येवकार मिसा बलिदान वांटो घेवपाक मिसाचे इंतेसा आत्म्या पासत मीस पेटयलेले आसा सिस्टर विना डुसुजा. तशेंच आमचे काळजाचे ओत्रेक जे आसतले जावं कोणी तेंचे पासत मागोंक लायला जावं कोण आपलो वाडदीस समरमता वा आमची मोगाची जी मरून गेल्या तांचो आमी उगडास करता. तांकां सगल्यांक देवाच्या हातान भेटोवन हें बलिदान आमी सुरू करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. मोगाच्या बा भयणीनो आयची पवित्र पुस्तकांतली वाचपां आमकां उगडास करता की आमची काळजाची पूर्ण नविनीकरण ओ नवसोन्नी जावची गरजेची न्ही फकत वयल्या वयर. तर आमी आमची पातकां ओळखून घेवया. त्या खुबशे पावटी आमी देवाचें उतर आयकलां पूण तें आमचे वेव्हारान घालूंक ना ओ आमी ती बरी समजणी घेवन ते प्रमाणे जिवंक ना. तर देवाची काकूत आनी भक्षणे आमचे पासत मागोवन घेवया. आमी सगळीं म्हणुया. सोरपोतवेदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हडलो अपराध. हे पासत बागेवन सदांच सांकवार मारये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आमची पातकां बक्षूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोमिया काकूत कोर. सोमिया काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. सोमिया काकूत कोर. सोमिया काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा तुवें आमकां कुरपेन आपणावंक उजवाडाची भुरगीं केल्याय. तर खोटेपणाच्या काळोखांत आमकां बुडून दिवं नाका. बोगोर तुज्या संतोशाच्या पोलजोळांत आमी सदां जियेशी कोर म्हूण मागता. आमच्या सोमयाचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवत चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमोस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सुरवेस्पोर अशें सांगता. त्या दिसा दाविदाचो मोडलोलो तंबू ती आपल्या ताब्यान करतली अशें सांगता तो सुरवेस्पोर आनी तो तें शाती पावयतलो. पळयात असले दीस येतात सुरवेस्पोर उलयता की शेतां नागरिना फुडें पीक येतोलें आनी रोयना फुडें
दाकांचो रोस मेळटलो. पर्वतांचो नवो सोरो पाजरतलो आनी दोंगरां वयल्यान तो व्हांवून वेतलो. तेन्ना इस्रायल म्हजे परजेक हांव परतून तिच्या देसांत हाडटलो. मोडलोलीं शारां ती नव्यान बांदतलीं आनी तातूंत रावतलीं. दाकां मोळे लायतलीं आनी सोरो पियेतलीं. पोरसूं लावून तांचीं फळां खातलीं. हांव तांकां तांच्या देसांत व्हरून लायतलों आनी हांवें तांकां दिला त्या देसांतलीं कोण तांकां उमटून काडचो ना. हें सांगता तो सर्वेस्पोर तुजो देव. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पोर आपले परजेक शांतीची खबर सांगता. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्पोर आपले परजेक शांतीची खबर सांगता. सर्वेस्पोर सांगता तें चीत दिवन आयकोता. खरेंच शांतीची खबर देव सांगता. आपले परजेक आपल्या भक्तांक सगळ्या काळजान आपणाशी परततल्यांक शांती. जबाब. सर्वेस्पोर आपले परजेक शांतीची खबर सांगता. मोग आनी विस्वाशीपण एकामेकाक भेटतात. नीत आनी शांती एकामेकाक वेंगेन घेतात. विस्वाशीपण भुमींतलें उपजतलें आनी स्वर्गार तावन आमचेर देंवतलो नितीचो उजवाड. जबाब. सर्वेस्पोर आपले परजेक शांतीची खबर सांगता. सर्वेस्पोर म्हणटा आपुणूच आमकां सुभागी करतलो आनी आमची भूंय जातली सुफोळ पिकाळ. नीत चलून येतली ताची मुखार. ताच्या पावलांनी पावलां घालून येतली शांती. जबाब. सर्वेस्पोर आपले परजेक शांतीची खबर सांगता. उद्गार. हालेलुया, 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 हालेलुया. सोमी म्हणटा म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी ती म्हजो पाटलाव करतात. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवें आसूं. मातुया परमणे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जुआंवाचे शीश जेजू सोशी आयले आनी तांणी म्हटलें आमी आनी फारिजेव उपास कोत्ता पूण तुजे शीश कोरिनात ते कशें. आनी जेजून तांकां सांगलें आपणा बरोबर न्हवरो आसोसोर न्हवऱ्याचे पावळे दुकांत आसूंक जाता जायत. पूण न्हवऱ्याक तांचे सोशिलो काडून वचचो वेळ पावलो आनी तेन्ना ते उपास कोत्तले. पोरन्या आंगोस्त्राक नव्या लुगटाचो कोपो कोणूच मारिना कित्याक तो आंगोस्त्राची सुतां ओडून काडटा आनी फाळो ओदीक वखद जाता. न्हय म्हूण नवो सोरो पोरन्या बुरल्यांनी बोत्तात. बोरीत जाल्यार बुरलीं फुटून सोरो व्हांवतलो आनी बुरल्यांचो इबाड जातलो.
ना नवो सोरो नव्या बुरल्यांनी बोत्तात आनी दोनूय बरीं उत्ता. सोमयाचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भाव भयणींनो, आयची पवित्र पुस्तकांतलीं वाचपां आमकां उगडास कोत्ता की आमचे काळजाचें पूर्ण नविनीकरण ओ नवसोनी जावंक गरजेचें. न्ही फकत वयल्या वयर आमी पळयता शुभ वर्तमानान जेजू आमकां उगडास कोत्ता की पोरण्या आंगोस्त्राक नवो लुगटाचो कोपो कोणूच मारिना. म्हटल्यार आमी पळयता जुवांवाचे शीस तशें फारीजेव जी चाल आसली ते वेळार ती पाळटाली, उपास बीन करताले. पूण जेजू तांकां सांगता, आतां हांव आसा तुमचे बरोबर, हांव जें शिकयता तें देवाचे उतरां प्रमाणे तुमकां जिवंक हांव आमंत्रण दिता. आनी तुमी म्हजे बरोबर रिगून आसात जाल्यार वा तुमी म्हजे बरोबर आसात जाल्यार तुमकां उपास करपाची गरज ना. म्हणल्यार कितें सांगूंक सोदता जेजू की तो सांगूंक सोदता जितले फावटी आमी ताचे बरोबर आसा, जरी तर आमकां उपास आनी त्याग सॅक्रिफीस करचें पडलें, आमी तें खुशालकायेन करतले, कित्याक जेजू आमच्या सांगाता आसा. आनी म्हणूनच जेन्ना जेजू आमचे कडेच्यान पयस वता, म्हटल्यार जेजू पयस वचना, आमी आमचे पातकां लागून देवा कडसून आनी जेजू कडसून पयस वेता, तेन्ना आमकां उपास आनी त्याग सॅक्रिफीस करून परत ताचेशी येवंक आमचे काळजाची नवसोनी आमकां करची पडटा. आनी ती नवसोनी आमी केल्यार आमचें जिवीत सारकेंच बदलता, जे परी आमी पयले वाचपान आयकलां. आमोस प्रवादी देवाची बरी खबर पोरचेक सांगता कशे भाशेन देव तुमकां खुशालकायेन भरतलो, तुमकां आपल्या देशान परत व्हरतलो आनी न्हय फकत तुमकां सादें कितें खावंक पिवंक दितलो, पूण तुमकां लुवी नासतना जेवण खाण तो तुमकां पावयतलो. म्हटल्यार तो आमोस प्रवादी देवाची बुजवण तशेंच बोरवांचो हे पोरचेक दिता. तांकां उगडास कोत्ता, वय तुमी वायट जिवीत जियेल्यांत, तुमी नवसोनी करून परत देवाशी आयल्यार तुमकां बरें बरें तें देव फावो करतलो. तर मागीर आमी बलिदानान ही आमची काळजां जेन्ना आमी देवाचे उतरां प्रमाणे जिवंक सोदता, आमी तयार करता आमची काळजां, न्हय फकत देवाचें उतर आयकूंक, पूण तें आमच्या जिवितान आमच्या वेव्हारान घालूंक आनी ते प्रमाणे आमचें जिवीत जावंक देवाचो आदार मेवल्या प्रमाण आमी सांत मागुया. गीत गावया. सी 26 पानाचो अंक 30 आनी 9, सी 26 पेज 39. Medunia soriaci Sogna Gesù pigolleri Tace con aple mazrogo Tare posum nam ciaotnia E curt tu boli Amcia काळजाची भेट करता बापा मानून घे काने तुझ्या मानांक समोर पिता. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा देवा, तुज्या गुटा वरवीं तूं आमची तारण कोत्ताय, देखून ह्या पवित्र देण्यांक सोंपतात असली आमची सेवा जावंक म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. तुमची काळजां उबारात, आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी शासनाच्या देवा, क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं
सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समोरमताव, जिव्या भावातान ताचें पुनर्जिवनपण परगट्टाव, तीर बोरवाश्यान ताचे मोहिमेवंत येण्याक ओतरेकताव. देखून सर्व देवदूतां आनी सांता भक्तां सांगाती थांबोन आसतना तुजी स्तुती गायताव. पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस्पर देव, सोद आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. होसाना उंच स्वर्गी, सर्वेस्पराचे नावी येता तो सुभागी. होसाना उंच स्वर्गी. सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र सगल्या पवित्रपणाची जोर. देखून दोआ पोरी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोस्ट मरण सोसूंक आप कुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या सिसांक दिलो. म्हणून हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. त्याच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका दिनवासून ती आपल्या सिसांक दिली. म्हणून तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकाचे बोगसणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी सबरां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावाताचो गूट. सोम्या तुजें मरण आमी समोरमताव, आनी तूं परत येसोर तुजें पुनर्जिवनपण परगटाव. देखून सर्वेस्परा सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जिवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासताव. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतेकायेन मागताव. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या भाग्यवान बापा, फिलीप नेरियन सिमियो आमचे गोंडली बापा आनी सगल्या संस्कारांनी घेतले बरोबर तिका प्रिती मोगान संपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जिवनपणाच्या बोरवांसान नंतरून गेल्ल्या ते सगळे आमच्या भावा भयणीचो उगडास कर. आनी तुजे काकुती नंतरलेल्या समेस्तांक तुजे मुखामोळ प्रकाश पडोवंक फावो कर. आमा समेस्ताची काकूत कर म्हूण आमी मागतां. अशें भाग्यवंत आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती, भाग्यवान जुजे तिचो पोती, भाग्यवान धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवले सगल्या सांता भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितान आमकां वांटो दी. आनी तांच्या सांगातार तुका वाखाणूंक आनी मुयमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगातान ताचे ठांय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोर पदवेदार बापा सोरमान आनी मुयमा तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचे उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन देर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिताव, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां कायद्यान पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सहस्क आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक
बोरमाशान ओतरेकतले आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोनदूतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचे न्हय म्हणजे पवित्र सोबेचे भावाताचे दीस घाल आनी तुजे कशें परमणे तुका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येतान राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवें आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवें आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटेले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटेले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटेले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना पुण्य कुतोर मातुलोय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळे वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवोंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मेकपणी तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजानूच आसलोले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोशिल्लो कोट सोडूंक म्हाका कधीच दिवं नाका. आमेन. आमेन. गीत गावया D1 पानाचो अंक 40 आनी 7. D1 पेज 47. आमची मोदल्या कोणाक लागल्या आत्मो आमचो सुखो जावंक गेला. आमची मोदल्या कोणाक लागल्या आत्मो आमचो सुखो जावंक गेला. आमचो आत्मो तारेला देवाक तारेला. आमचे काळी सोत्रेका देवाक सोत्रेका. आमचो आत्मो तारेला देवाक तारेला. आमचे काळी सोत्रेका देवाक सोत्रेका.
सोमी म्हणटा, बापा, तांचे पासत हांव मागतां, ती सगळी आमचे सवें एक जावंक आनी अशें तुवें म्हाका पाठयला म्हूण संवसार विस्वास दवरूंक. प्रार्थुया. सद्वेस्परा आमी भेटयलोली आनी शेवलोली देवीक बोली आमकां जिवान भरूं, ह्या वरवीं सदां तुका प्रितीमोगान एकवटून सासणांक तोखता तसलो फळ आमी काडूं. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सवें आसूं. सोर पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूंक. आमेन. वचुयात क्रिस्ताचे मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा मिसा बलिदानान वांटो घेतल्या खातीर. सान फ्रांसीस शावेराक मागणी. सान फ्रांसीस शावेरा, जेजूचे मोगान तुजे काळी सगळेंच लासताले, देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरोन मेलोय. हे पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेखून कुसूंक दिली ना. हे देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचे पासत तुजी विनोदी मागता. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोदीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकांटाव. आमेन. गीत गावुया टी 18 पानाचो अंक 211, टी 18 पेज 211. Anquar marishi eya Pandar kurpece eya Mishkolo mari mata Fatima koitao deuta Ai Fatima ce sai bini Zauduam ce ceratini Bisoglea sukajini Matao misor brani Ai Fatima ce sai bini Zauduam ce ceratini Bisoglea sukajini Matao amisor prani Anquar mai
गीत घेऊया पेज 4 A9 देवा मोगा कायात. बापा पोता कन्याक गायन करून येयात देवा मोगा कायात. तुमकां सगल्यांक देव बरो दिसत्यो. तुकाय देव कृपा दिवं. हे मिस पेटयला दिनवाशी खालसान नोबेटो रॉड्रिग्वेस आज ताचो 60रो जल्माचो दीस. आमी ताचे पावसात मागुया. तशीच जी आमची मागणी तसं आमच्या काळजान आसात बाबा ह्या वेळा आमी देवाच्या हातांत घालुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. सोरस्पोर तुमचे सोबे आसूं. आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. म्हजे बाबण्णो हे पवित्र गोट फावो ते पोरी समोरुमुख आमची पातकां ओळखून घेवया. सगळीं म्हणुया. सुपदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट करून आनी बरो सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भागवत सदां सांकवार मारयेक सगळ्या देवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वत देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुपदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणां जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. प्रार्थुया. सुरेस्परा देवा तुवें आमकां कृपेन आपणावून उजवाडाची भुरगीं केलीं तर खालतेपणाच्या काळोखांत आमकां बुडूंक दिवं नाका. दोगो तुज्या स्वताच्या पोरजोलान आमी सदां जी अशी कोर म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आमोस प्रोफेताच्या पुस्तका वेलें वाचो. सर्वेस्पोर अशें सांगता. त्या दिसा दाविदाचो मोडलेलो तंबू हांव नव्यान उबारतलो. ताच्यो वेरो सारक्यो कोत्तलो आनी गोठण जाल्लो तो नव्यान उबारतलो आनी आदीं आसलो तसो तो हांव नव्यान बांदतलो. हे भाशेन येदामाच्या उरलेल्यांक आनी जाचेर म्हजें नांव उचारलेलें आसा त्या सगळ्या राष्ट्रांक तीं आपल्या ताब्यान कोत्तलीं अशें सांगतात तो सर्वेस्पोर. आनी तो तें शार्ती पावयतलो. पळयात असले दीस येता सर्वेस्पोर उलयता की शेतां नांगरिना फुडें पीक येतलें आनी रोयिना फुडें दाकाचो रोस मेळटलो. पर्वताचो नवो सोरो पाजोतलो आनी दोंगरा वयल्यान तो व्हांवून वेतलो. तेन्ना इस्रायल म्हजे पोरशेक हांव पोत्तून तिच्या देसांत हाडटलो. मोडलेलीं शारां तीं नव्यान बांदतलीं आनी तातूंत रावतलीं. दाकां मोले लायतलीं आनी म्हजो पाटलाव कोत्ता. सोरेस्पोर तुमचे सोवे आसूं.
आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. माते प्रमाणे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या. जोमाचे शीस जेजूशी चोरशी आयले आनी तांणी म्हणलें आमी आनी फारेसीव उपास करता पूण तुजे शीस करिनात तें कशें. जेजून तांकां सांगलें आपणा बरोबर न्हवरो आसोसोर न्हवऱ्याचे पावणे दुखांत आसूंक जाता जायत पूण न्हवऱ्याक तांचे सोशिलो कडून वचचो वेळ पावतलो आनी तेन्ना ते उपास करतले. पोरण्या आंगोस्त्राक नव्या लुगटाचो कोपो कोणूच मारिना. ते तो आंगोस्त्राची सुतां ओडून काडटा आनी फाळो उदीक विकोती जाता. न्हय म्हूण नवो सोरो पोरण्या बुल्ल्यांनी भरिनात. भरीत जाल्यार बुल्ली फुटून सोरो व्हांवतलो आनी बुल्ल्यांचो इबाड जातलो. ना, नवो सोरो नव्या बुल्ल्यांनी भरतात आनी दोनूय बरी उरतात. सुम्याचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्तांव. मोगाच्या बाबा भणीनू आमी दोनी वाचपां आयज आमी चिंतन आयकल्यात. ही दोनी वाचपां आमकां एक खास संदेश दितात आनी तो म्हणजे भरवशेचो ऑफ होप आनी आमच्या जिविताचो नवसरणेचो. देवाक आमच्या जिवितांत खुशी आसा आनी आमकां आमच्या जिविताचें नवसणी करूंक तो आशेता. पयलें वाचपां आयकलां आमोस प्रवादी इजा पयलीं सांगता ह्या वेळार इजा पोरजा कुदींत आसलेत. तांकां गोडदान नासलें, तांकां देवूळ नासलें, ते खुशाल नासलेत. ह्या वेळार प्रवाद सांगता तुमी भियेनाकात, देवान तुमकां सांडूंक ना. देव तुमकां पोत्तून तुमच्या घरा येतलो आनी तुमकां तुमी त्या घरांत खुशालकायेन जियेतलेत. तुमकां पिवूंक खावंक जायत मेवतलें. खरेंच हो संदेश भरवशेचो. जायते पाटी आमकां अशें घडटा जेन्ना आमी फातर करता वो आमी खंय दुकांत आसता आमी म्हणटा देवान आमकां सांडिल्यात. देव आमकां केदींच सांडिना. हो एक बरो संदेश आज देव आमकां दिता. दुसरें वाचपाक जेजू सांगता आतां संवसारांत हांव आयलो आसां देखून तुमी आदल्यो चाल रितो सोडूंक जाय आनी नव्यो चाल्यो रितो तुमी तुमच्या काळजांत येवकारूंक जाय. आदल्यो चाली म्हणजे उपास करप. केन्ना आमी उपास करतात वेगवेगळीं कारणां आसतात. भोव करून जेन्ना आमी फातकां पडल्यात आमच्या जिवितांत नवसून जाय जाल्यार आमी उपास करता. जेजू म्हणटा आतां तेची गरज ना कित्याक हांव आयलां तुमच्या जिवितांत नवसणी करूंक. तो आदल्यो चाली रितो सोडात आनी म्हाका स्विकारात आनी तुमच्या जिविताची नवसणी जातली. देवान आमकां ही खास समजून दिवंक आज आमी ह्या मिसा पिठेन देवा लागीं मागुया. गीत घेवया पेज 29 C3 आमची सगळी गुपीत चिंतनां. आमची सगळी गुपीत चिंतनां, आमची सगळी गलती तुका, आमचे येवणे आमची काळजां हे तुकाच पेटयता दोन्या. तुजे बेटेक बरे सगळे जावंक आमी उंड्याचे कुडके, तशेंच जावंक सोऱ्याचे देंबे, हेच घटघटीत आमचे येवणे. म्हजे बाबन आमचें बलिदान देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खी पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन प्रार्थना. सुरेस्परा देवा तुज्या गुटां वरवीं तूं आमचें नात तारोवन करताय.
देखून ह्या पवित्र देण्याक सोबता तसली आमची सेवा जावं म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सोरेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सोरेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सोरेस्परा पवित्र बापा सोरपेदारा सासनांचे देवा क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सोरकाल आमी सोरतय आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरम समरमतां जिव्या बाबतान ताचें पुनर्जीवन पोवन परगोडटां तीर्बवर्शेन ताच्या मोहिमेंत येण्याक ओथरेकतां. देखून सोद देवतां आनी सांतां भोगतां सांगाती थांबोन आसतना तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 दोलबराचो सर्वेस्पो देव. स्वर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान होजाना उंचसुर्गी. सर्वेस्पराचे नावी येता तो सुभागी. होजाना उंचसुर्गी. सोरेस्परा करोस तूं पवित्र तूं सगळे पवित्रपणाची सोयर. देखून दवा पुरी तुज्या पवित्र आत्म्यान दाणून ही दाणां पवित्र करून मागता जावं ती आमकां आमच्या जुगुस्ताची कूड आनीक रगत. कोस्ट मोरोन सोसूंक तो आपकुशें पराधीन जालो तेन्ना तांणी उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच पोरी जेवण जातोच तांणी काल्स घेतली. तुका दिन वासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान सास्ती करोराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबा तसो गोट सोम्या आमी हो उंडो खाता आनी हे कालशींतले पियेता तितले पावटी तूं परत येसोर तुजें मरण परगोडटा. देखून सोरेस्परा सोमी जिवच्या मरणाचे पुनर्पणाचे उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो सोडून जी काल्स भेटयता. तुजी मुखार सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताचे कुडीन रोगतान वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी कालती खायन मागता. सोरेस्परा आखी पृथ्वीस्तार पवित्र सोबेचो उगडास कर. अशें लिवो आमच्या भाग्यवंत बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या संस्कारांनी घेतल्या बरोबर तिका प्रतिमोगांत सपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनाच्या बोराशेन अंतरून गेल्यांत त्या सगले आमच्या बाबणेचोय उगडास कर. आनी तुजी काकलुती अंतरल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमी समस्ताची काकलूत करून मागता. अशें भाग्यवंत आंकवार मारये देवाची माये सांगाती भगवन जुसे तिचो पोती भगवन दोर दुतां सूख आनी तुका मानवल्यान त्या सगल्या सांतां भक्तां बरोबर सातें जिवितांत आमकां वांटो दी. आनी ताणें सांगाता तुका वाखाणूंक आनी मोहिमां गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं ताचे वरवीं आनी ताचे सांगातान ताचे ताय पवित्र आत्म्याचे एकवटान देवा सोपेदार बापा सोरमान आनी मोहिमा तुका सासनांच्या सासनांक. आमेन. जेजूची आज्ञा मोरान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन दीर्घन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज येवं. तुजी कुशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिवता तशें आमची पातकां बगोश आनी आमकां ताळें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सोरेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. तुजे सुखाक आनी आमचे सोनक येनीक
बोराशेन अंतरून गेल्ल्यान तुजी उदक आखलोतीन सोर पातकांनी सुटय आनी सोर आकाटांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनांक. सोम्यान जेजो ख्रिस्तांत येता दवरतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणी तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजो चलयताय सासनांच्या सासनांक. आमेन. सोम्यांची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटाय ती. शेळ्याचे जेवणा पयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावो ना, पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्यांक भलायकी मेळटली. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोतमातां. सगळे वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांक शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसले पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजो सोरशिल्लो कोसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया पेज 62 D28 म्हज्या जेवणांक येयात. मोच्या जेवणांक येयात भाव भयण कशी बसत मोच्या कुडी रोगतात कशी दादो सायात. मोच्या जेवणांक येयात भाव भयण कशी बसत मोच्या कुडी रोगतात
प्रार्थुया. सोरेस्पर आमी भेटलोली आनी शेवलोली देवीक बोली आमकां जिवान भरून हे वरवीं सदां तुका प्रतिमोगांत एकवटून सासणांक तोखता तसलो फळ आनी आमी काडूं क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सोरेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. सुपुदार देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात देवाच्या मोगान आनी शांती तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सांत फ्रांसीस शेवराक मागणे. सांत फ्रांसीस शेवियरा देवच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें देखून देवचें नांव आनी सोडूनची बरी खबर परगोटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भोरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या दिना खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनवती मागता. आमची ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनवती ते शाटी पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबें बापाक वाकाडटा. आमेन. गीत घेवया 214 T25 माये मोगाले.
A114, we have come into his house, page 52. We have come into his house, A114, page 52. A114, page 52. We have come into his house and gathered in his name to worship him. We have come into his house and gathered in his name to worship him. We have come into his house and gathered in his name to worship Christ the Lord. Worship Christ the Lord. Let's forget about ourselves and concentrate on him and worship him. Let's forget about ourselves and concentrate on him and worship him. Let's forget about ourselves and concentrate on him and worship Christ the Lord. Worship Christ the Lord. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, love of God, communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. Mass is offered for the intention of Jugan Martins, who celebrates his birthday. That God bless him abundantly in health and mind and body, and a good helpmate. Mass offered in thanksgiving on 60th wedding anniversary of Mrs. Cecilia and Lency Fugle. Dear brothers and sisters, today we started with the hymn, in worshiping the Lord. We put the Lord God as in our first place, in our daily activities, in our thoughts. All things go well. But when we are in difficulties, in sorrow and trouble, we run to God. God resolves our problems and difficulties. But before that, we try on our own. We hurt ourselves. It's not God who is not coming to our aid, but we keep God far away and try all types of things which the evil enjoys and sees that you are in misery. So let God be our beloved, who takes care of us and promises us to be with us till the end of times if we follow his word and blessings. Keeping this in mind, to take part in the holy sacrifice worthily,
let us acknowledge the times when we failed to accept God's love and did what we are not supposed to do and did not do what we are supposed to do. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, our Virgin, all the angels and saints, and to you, my brothers and sisters, to pray for me to Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. O God, who through the grace of adoption chose us to be children of light, grant, we pray, that we may not be wrapped in the darkness of error, but always be seen to stand in the bright light of truth, through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. A reading from the prophet Amos. Thus says the Lord, in that day I will raise up the booth of David that is fallen, and repair its breaches, and raise up its ruins, and rebuild it as in the days of old, that they may possess the remnant of Edom. And all the nations who are called by my name, declares the Lord, who does this. Behold, the days are coming, declares the Lord, when the plowman shall overtake the reaper, and the treader of grapes him who sows the seed. The mountains shall drip sweet wine, and all the hills shall flow with it. I will restore the fortunes of my people Israel, and they shall build the ruined cities and inhabit them. They shall plant vineyards and drink their wine, and they shall make gardens and eat their fruit. I will plant them on their land, and they shall never again be uprooted out of the land that I have given them, says the Lord your God. The word of the Lord. Thanks be to God. Responsorial Psalm. The Lord speaks for peace for his people. The Lord speaks of peace to his people. I will hear what the Lord God speaks. He speaks of peace for his people and his faithful, and those who turn their hearts to him. Your response? The Lord speaks of peace for his people. Merciful love and faithfulness have met. Justice and peace have kissed. Faithfulness shall spring from the earth, and justice look down from heaven. Your response? The Lord speaks of peace for his people. Also the Lord will bestow his bounty, and on earth shall yield its increase. Justice will march before him and guide his steps on the way. Your response? The Lord speaks of peace for his people. Kindly raise. My sheep hear my voice, says the Lord, and I know them, and they follow me. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. Glory to you, O Lord. At that time,
the disciples of John came to Jesus saying, "Why do we and the Pharisees fast, but your disciples do not?" And Jesus said to them, "Can the wedding guests mourn as long as the bridegroom is with them? The days will come when the bridegroom is taken away from them, and then they will fast. No one puts a piece of unshrunk cloth on an old garment, for the patch tears away from the garment, and a worse tear is made. Neither is new wine put into old wineskins. If it is, the skins burst, and the wine is spilled, and the skins are destroyed. But new wine is put into fresh wineskins, and so both are preserved." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Dear brothers and sisters, a young wife was preparing to bake a ham. And as her husband watched her, she took the knife and cut off a piece from both the ends. "Why did you do that?" he said. He asked. "I really don't know," she said, "but my mother always did it." A week later, when the young man was visiting his wife's family, he asked his wife's mother why she did this. She smiled and said, "Because the ham that they sold at our store were too big to fit my pen." Jesus' coming began a new era in Israel. The promised Messiah arrived. The need for fasting, a sign of hungering and preparing for his coming, was over. Now was the time for rejoicing. Continuing to fast was meaningless as was cutting off the ends of a ham when a larger pan was available. The prophets compared the relationship of Israel to God as that of a bride and a bridegroom. Israel was bride of God. And so Jesus compares that. When the bridegroom is there, people don't fast, they rejoice. When I go away, then my disciples will fast. Fasting has its own benefits. It renews our mind and body. It helps us to control our desires. It keeps our body healthy. It helps us to make sacrifices. In spite of knowing all that, Jesus does not give that answer. So when the disciples asked him, John's disciples asked him why his disciples do not fast, his answer is gentle but clear. There is a right time for fasting, and wisdom knows when. Pope Leo XIV, when he reminds us that fasting is not only about food, it means fasting from harsh words, from judging others quickly, from the cruel comments we so easily put online.
This kind of fasting can change our homes and communities far more than skipping a meal. Sometimes we resist change because we always feel safe and familiar. The people in Jesus' time had fasted for generations. It was their identity. But Jesus was not asking them to abandon their ways of prayer and discipline. He was inviting them into something deeper. God never destroys what is good in us. He fulfills it. Just as a small seed does not lose itself when it becomes a tree, our old faith becomes richer, not weaker, when we let God renew it. So let us ask Jesus, Lord Jesus, you make all things new. Help me to fast today from harsh words, old grudges, and fear of change. Soften my heart and make it ready for the new wine of your grace. Amen. Page 71. All things are thine, O Lord. BB 11. BB 11. All things are thine, O Lord. We offer thee what we receive from thy hand. Blessed art thou, O Lord, Israel's God from all ages. Thine is the power and glory. Bless the Lord God of all creation, the goodness we have this bread to offer, which earth has given, human hands have made, become for us the bread of life. Bless the Lord God of all creation, the goodness we have this wine to offer, fruit of the vine, work of human hands, become our spiritual drink. Pray, brothers and sisters, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. O God, who graciously accomplish the effects of your mysteries, grant, we pray, that the deeds by which we serve you may be worthy of these sacred gifts through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. lift them up to the Lord. Let us give thanks to Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God. For in you we live and move and have our being. And while in this body, we not only experience the daily effects of your care, but even now possess the pledge of life eternal. For having received the first fruits of the Spirit, through whom you raised up Jesus from the dead, we hope for an everlasting share in the Paschal mystery. And so with all the angels, we praise you, as in joyful celebration we acclaim, Holy, 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 Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more, giving thanks, he gave it to his disciples, saying,
Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me. The mystery of faith. Save us, Savior of the world, for by your cross and resurrection you have set us free. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, a bread of life and chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity together with Leo, our Pope, Philip Neri and Simeon, our bishops, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, the Mother of God, with the blessed apostles, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God Almighty Father, the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. As Savior's command and formed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. Kingdom, the power, and glory are yours now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. Peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let's offer each other a sign of peace. Take away the sins of the Blessing world, of your have body and mercy blood on of us. Jesus Christ. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace. Behold the Lamb of God, behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say a word, and my soul shall be healed. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were always there, and unite myself wholly to you. Never permit to be separated from you. Amen. Amen. Page 155, D122, Lose Yourself in Me, D122. Lose yourself in me, and you will find yourself. Lose yourself in me, and
Bless the Lord, O my soul, and all within me, his holy name. Let us pray. May this divine sacrifice we have offered and received fill us with life, O Lord, we pray, so that bound to you in lasting charity, we may bear fruit that lasts forever through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. The Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God. Prayer to Saint Francis Xavier. O devoted servant of God, Saint Francis Xavier, your heart was burning with love for Jesus. Impelled by this love, you went from country to country and spent yourself unto death, proclaiming the name of Jesus and the good news of salvation. That is why the Father filled you with glory in heaven and preserved your body from corruption here on earth. Filled with joy for these unique gifts, we join you in praising the Father. And now we ask your intercession for ourselves. Each one makes her petition. We ask you to obtain for us the fulfillment of these desires, if they are pleasing to the Father, and for everything together with you, we praise the Father through Jesus in the Spirit. Amen. Page 343, T45, T45. My soul proclaims the Lord, my God. My spirit sings His praise.